तें पत्र हांवें गव्हर्नराक दिलां आनी कॉपी ऑफ द पत्राची मुख्यमंत्र्याक आनी स्पिकराक दिला की 5 दिसांची असेंब्ली आमी घेवची. मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट पळोवन म्हाका खूब दुख्ख जाता. एका वटेन मुख्यमंत्री टुरिजम इंडस्ट्री ओपन करता, एका वटेन स्टेट वायज बशीस ओपन करता, एका वटेन सगळे बॉर्डर्स ओपन करता, एका वटेन रेस्टॉरंट आनी बार ओपन करता, एका वटेन सगळीं 5 स्टार हॉटेलां 3 स्टार हॉटेलां टुरिजमाचें परमिशन घेवन ओपन करता, एका वटेन लग्न समारंभ 100 लोकांचो, त्या शिवाय जात्रा देवळांतले उत्सव हे सगळे सेंट्रल गव्हर्नमेंट ओपन करता. राज्यसभा आणि लोकसभा 15 दिसां खातीर ओपन जाता. आतां अधिवेशन जाता जाल्यार गोंयच्याच मुख्यमंत्र्याक गोंयची विधानसभा 5 दीस करपाक कोरोना खंय अडयता आनी कसो अडयता तें ताणें सांगचें म्हाका. काल ताणें डिक्लेअर केलां सगळें सारकें जालें जाल्यार 21 सप्टेंबराच्यान आपूण स्कुलां ओपन करता. बरी गजाल, स्कुलां ओपनूच कर, योग्य डिस्टन्स दवर, जशें तुवें एग्जामी घेतल्या तश्यो, जश्यो बाकीच्यो गोश्टी आसा तश्यो. एका क्लासांत 12 भुरग्यां वयर भुरगीं दवरपाक दिवं नाका, म्हणजे सगळें सारकें जातलें. टिचराकूय जाय जातलें डिस्टन्स मेळटलें. 4 क्लासीस एका क्लासाच्यो 50 भुरगीं आसा जाल्यार 12च्या 48 4 क्लासीस जाल्या जाता, पूण तें सोशल डिस्टन्सींग दवरून स्कुलां चालू कर. आमचो तुका सपोर्ट आसा. पूण त्याच बरोबर जी असेंब्ली आमी मागल्या 5 दिसांची, आमी वोटींग मागुना असेंब्लीक किंवा तुमकां त्रास दिवपाक असेंब्ली ओपन कर म्हणून. असेंब्ली 5 दीस कित्याक जाय? कारण फाटली असेंब्ली जी आमी मिटींग घेतली ऑल पार्टी, त्या मिटिंगेक आमी ठरयलें की 21 दिसाची असेंब्ली आसची, पूण तातूंत 3 सब्जेक्ट डिस्कस जावचे. हे सब्जेक्ट ऐन त्या वेळार स्पिकर आनी तुमी मेळून कुशीन दवरले. बिझनेस एडवायजरी कमिटीन स्पश्ट सांगिल्लें त्या दिसा, हांवें स्वता उलयल्लो की हे 3 सब्जेक्ट त्या वेळार एनवायरमेंट, कोविड-19 आनी फायनान्स, हे 3 सब्जेक्ट डिस्कस जावचे अशें आमकां 1 तासाचो टायम. आमी 3 असेंब्ली सोंपले त्या वेळार. ती आमच्यांनी 7 पर्यंत, आमी हेचे पयलीं 12 पर्यंत रातचे बसले, 2 पर्यंत सुद्दां बसले रातचे, सकाळीं फांतोडेर मोकळी जाता. अशें आसतना 3 दिसांची 1 दीस जेन्ना असेंब्ली करता 1 तास सुद्दां जाल्यार म्हाका दिसता तेन्नाय तुमी आयकलें ना. हांव इतलेंच तुमचे कडेन मागता, लोकांक आमी जे इश्यू मांडल्या आतां गव्हर्नरा कडेन, ते इश्यू कितें आसा? ते इश्यू आसा कोविड-19 सिच्युएशन. जो 5 दिसाची असेंब्ली आसा तातूंत पयले दिसा कोविड-19 along with facility provided by the state, Goa Medical College, Health Department, ESI Hospital, Private Hospital, आणि तुमी ह्या कोविड-19 आनी कितें करतले हेचेर डिस्कशन आमकां जाय. हेचेर वोटींगूय ना, कांय ना. एक हेल्थ मिनिस्टर थंय आसले पळय, बाकीचे सुद्दां कोण आसपाची गरज ना. म्हणजे जर तुमकां दिसता की बाकीचे सगळे एकठांय येवन थंय प्रॉब्लेम जातलो, दुसरो डिस्कशन ऑन बजेट ऑफ फायनान्शियल इयर 2021 असेल 21,000, हे जे 21,000चे बजेट तुवें मांडलें, पास केलें आमी नासतना, त्याचे विशीं आमकां आज पर्यंत तुजो खर्च कितलो जालो, काय उगीच 21,000 कोटीचें बजेट तुवें मांडलें, हें आमकां कळपाक जाय.